मसुंडी रात कितकी वर्सां आमकां थंयसर पावसा पाणयाची जी लोकांक जळोवपाची भयंकर त्रास जाता आनी ह्या शेत आसल्या कारणान थंय येवपा जावपाक आमकां खूब त्रास जाता आनी आतां इतके वर्सां पर्यंत आमी ते भिजत केले कोणी अशें केले तशें केले खूब जाले मंत्री येले कोण येले पूण काही लोकांनी आमचे तो विशय घेवन आमचे ते पूर्ण केले ना आतां आमचे बाला हो मेंबर पंचायत मेंबर आनी कालांतर तो सरपंच बी आसलो आणि आता त्यांनी तो पुढाकार घेऊन या पद्धतीन आमची ती तो मसुंडीचे काम हाती घेतला आणि आम्ही सगळे त्याका सपोर्टीव आसा याबद्दल आमचो काही प्रश्न ना आमचे इतर लोकांक आणि हे भाशेन आमची ती मसुंडी जावपाक जाय असो आमचो पावसाळ्यात जर कोणी जर एक्सपायर्ड जर झालो जाल्यार तुम्ही खूप त्रास नाही कशे व्हरतात तुम्ही आम्ही आता ह्या चिखलांसूनच तांकां आमकां शेतांसून व्हराचें पडटा म्हणजे खूप त्रास परकी जर लोक तिकडे येले आयात जाल्यार ह्या शेतांसून वचपाक मुश्कील जाता बरे बरे लोक असतात मंत्री असतात किंवा सरपंच असतात आणि इतर कोणी मोठमोठे लोक असतात ना पण त्या ह्या शेतान चिखलांसून जावपाक तांकां भयंकर त्रास रस्तो ना नाही रस्तो नासल्या कारणान आमकां ती काठ्या बिठ्या पळय थंय सपोर्टींग करपाची आमकां थंय आसरो ना बरो ताका सेट जायी त्या प्रमाणे तो रूम आमकां लाकडां बिकडां ठेवपाची जागा जायी न्ही ही न असल्या कारणान आमकां भयंकर त्रास जाता आणि हयसून ही लाकडां व्हरपाक आमकां भुरगे आतां काम करपाचे कोण ना ह्या कारणान आमकां ह्या फुडें आमच्या भुरग्यांक भयंकर त्रास जातलो ह्यो ज्या पद्दतीन आमकां भयंकर त्रास जाता थंयसून वचपा येवपाक कोणाक जायना आनी आमचो तो मंत्री मायकल लोबो बी येवन कांय तांणी विचार केला त्या बद्दल आनी असो सपोर्ट करपाक तुमी ते करा म्हणटा तो आनी अशा पासून लोकांक असो त्रास जाता तो आमचो जावपाक जायना ती मसुंडी तेचेर आमचो बाळा एक्झॅक्टली कितें विशय आनी कशा पद्दतीन तुम्ही फुडें व्हरता विशय मांद्र्या हो साळगांवकर वाडो म्हटल्यार हो वॉर्ड नंबर 2 पडटा आनी सादारण लोकसंख्या एक सादारण 120-130 लोकसंख्या आसा गेली कितली वर्सां जाली ह्या वाड्याचेर म्हाका दिसता कोणीच लक्ष मारूंक ना दुर्लक्ष केलो जेन्ना इलेक्शनाक जेन्ना टायम येता इलेक्शनाच्या टायमार प्रत्येक फावटी हे आमचे जे गायडेश्वर मंदिर म्हणटा ताका जे जागृत देवस्थान ह्या देवळान येवन मिटिंगे घेवप आनी आमकां मतदान करा आनी आमकां मतां घाला हे विशय आनी सगळे आश्वासनां आयज तुमी पळयात 1961 हे गोंय आमचें स्वतंत्र जालां बरोबर तो पर्यंत म्हाका दिसता ह्या वाड्याचेर धड लायट ना रस्ते ना तुमी आतां पळयले आसतले येयले आसतले आनी आयज मुख्य आनी सांगपाचें म्हटल्यार अशें वायट दिसता आनी खरेंच एक म्हणटा ते चुरचुरे टायप आयज ह्या वाड्याचेर जर तांकां क्रिमेशन करपाक लागून तेची एक स्मशान भुमी पळय वयर आसा आनी ह्या स्मशान भुमीन जर वयतले जाल्यार ह्या शेतांच्या कितले पांय वयतात भितर आनी आयज तांकां अशी तांकां एक परिस्थिती आसा म्हणजे ह्या वाड्यार फक्त वाडो हो मतदान करपाकूच आसा वाडो हो आयज ह्या मांद्रे मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री जावन गेल्यात मुख्यमंत्री जावन गेल्यात असे जायते नेते जावन गेल्यात पण ह्या वाड्याचेर दुर्लक्ष जाला जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर स्टंट करता आयज गांवांत जेन्ना हांव एक सरपंच आसलो तेन्ना मांद्रे गांवांत सुद्दां असो सेम इश्यू आसलो की जेंचे कोणाचे स्मशान भुमी आसले ते सगळे विकून उडयले जे स्थानीक जे लँडलॉर्ड आसले पळय ते आमचे ग्रामस्थ जे हांगाले आमचे मांद्रेकार तेंचे जे स्मशान भुमी तेंचे परस्पर विकून उडयल्यात तेंच्यांनी जे कंपाउंडींग केल्ले आसात प्रॉपर्टी ब्लॉक केल्या आनी जेन्ना कोण एक्सपायर्ड जाता तेन्ना क्रिमेशन करपाक लागून जेन्ना वयतात तेन्ना हे दिल्लीवाले बी सगळे अडयतात सो हो सामको गंभीर विशय आसा हो विशय जेन्ना आमी पंचायतीच्या ग्रामसभेक येयलो तेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लो की ही फायल हांव स्वता मूव करतलो म्हणून जेन्ना म्हाज्या पंचायत बॉडीन पूर्ण पंचायत बॉडीन म्हाका तेंको दिलो आनी हांवें तें रेजोल्युशन घेवन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जेन्ना पंचायत म्हटल्यार खंयचो जर जागो जर ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार प्रॉपर चॅनलान आमकां वयचो पडटा म्हणल्यार पयलो BDO त्याच्या नंतर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडच्यान विविध जे कोणाची जागो आसा खंयच्या गव्हर्मेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो म्हणजे हो जो जागो आसा जो पठारा 276(1) जो जुनस ह्या भागाचेर आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो ऑलरेडी फायल मूव जाल्ली आसा रेजोल्युशन जाल्लेलें आसा एक कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ही फायल मूव जातली एक NOC उरला कारण हांगा एक लँडलॉर्ड आसल्या कारणान हालींच ह्या 2-3 दिसान जे लँडलॉर्ड आसा तेंच्यांनी हांवें तेंचे कडेन मिटींग केला आमी ते रेडी जाल्यार आमी NOC दिवपाक तेच्या नंतर ही म्हाका दिसता
येणारे एक पावसाळो सोंपोन एक फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार हांगा रस्तो जातलो आणि जशें तेंची रिक्वेस्ट आसा की ती एकूच पब्लीक तेंची जी क्रिमोटोरियम एकूच जावची आनी ताका एक बऱ्यापैकी एक शेड बीन जावची ती सुद्दां हांव म्हाज्या स्वखर्चान तांकां एक पूर्ण करून दितलो हें तांकां आश्वासन दिता आणि तशेंच हांव विनंती करता प्रत्येक जे आमच्या मांद्रे विलेजीन जे कोणाचे क्रिमोटोरियम आसात प्रत्येक लँडलॉर्डाक मेळात आणि तांकां जर कसली कितें मदत आसा जाल्यार हांव एज अ ह्या गांवचो एक नागरीक आणि एक सुपुत्र ह्या नात्यान हांव तांकां मदत करपाक रेडी आसा.